आनी हे एक वर्स जे गेलें, आम आदमी पार्टी कॉल्स इट अ इयर ऑफ स्ट्रायफ. लोक झुजत आयल्या. ज्या दिसाक सरकार घडलो मार्च 2017 14 तारखेर तेन्ना पासून लोक चळवळी करीत आसा. ह्या सरकारा कडेन दाखोवपाक ह्या वर्साक तरी आमी पळयला ते भशेन कांयच ना. देर इज नथींग दॅट दीस गव्हर्मेंट हॅज टू शो टू द पीपल ऑफ गोवा इन द पास्ट 365 days. हे एक वर्स प्रॅक्टिकली इट हॅज बीन अ सिंगल पार्टी रूल. सगळ्यो पार्टी मिसळ जावन तांची वैयक्तीक जी वळख आसली ती सगळी जिरून गेली. आनी ऑपोजिशन रुलींग अशें कोण उरोंक ना. प्रत्येक गोश्टी ज्यो तेणें पावलां मारल्या ती फक्त खास आदमी खातीरच मारलेली दिसली. आम आदमी खातीर, गोंयच्या आम आदमी खातीर कांयच करूंक ना. जर लोकांचो आवाज आयकलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे लोकांची प्रॉब्लेम्स जी आसा ताचो तंटो सोडोवपाचें काम गोंया भितरच जावंक शकता, पूण ती तांकां कॅपॅसिटी ना. गोंयचो लोक जाणा जावंक सोदता ह्या 365 दिसांक राजकारण सोडलें जाल्यार एक पॉझिटीव काम गोंयच्या लोकांच्या हिताचें काम कितें जालें तें तरी तांणी सांगचें. आनी सांगलें जाल्यार तेजेर एक आमी डिबेट करूंक शकता, लोक कितें तरी भासाभास करूंक शकता.